43व्या राज्य कला प्रदर्शन 2018-2019 बुधवारा कला अकादमीत उक्तावण जालें। विद्यार्थी विभागाचे हे चित्रकला प्रदर्शन आसा। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। चित्र ही मनशाची खंय आदी भाशा। गोंय कला महाविद्यालयाचे बरेचशे भुरगे ह्या स्पर्धात्मक दर्जाच्या प्रदर्शनात भाग घेवन आयज राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर काम करतात। खरें म्हळ्यार कला महाविद्यालय हें कला अकादमीचें बाळक कशें। तांकां इतिहास खबर आसा, आमचे महेश बाब वेकुर्लेकर आसात, महेंद्र बाब चोडणकर आसात, तांकां सगळी खबर आसा। नवे भुरगे आसात तांकां भोवतेक करून इतिहास खबर आसचो ना, पूण गोंय कला महाविद्यालय हें कला अकादमीच्यान निर्मीत जाल्लें एक इन्स्टिट्यूशन आसा। इश्टानो, कला अकादमी दर वर्सा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कलेच्या क्षेत्रांत वावर करता। खास करून ललित कला, नृत्य, नाट्य, पूण जो वावर चित्रकलेच्या क्षेत्रांत, विज्युअल आर्टच्या क्षेत्रांत जावपाक जाय ती खंत सगळ्यांकूच आसा। तितको तो त्या प्रमाणात जावंक जाय तितको जायना हें नमूद करतना वायट दिसता। पूण आमची हांगासर भरिल्लीं प्रदर्शनां, त्याच बरोबर आर्टिस्ट विभागाचेर आशिल्लें राज्य कला प्रदर्शन, पूण गोंयच्या क्षेत्रांत खास करून गोंय स्वातंत्र्या उपरांत मॉडर्न आर्टच्या क्षेत्रांत गोंयांत जी प्रगती केल्या, आयज जागतीक स्तराचेर आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर जे नवीन नित्य नूतन अशे नवीन ट्रेंड येतात, ते ट्रेंड ताजो अनुभव जावं त्या क्षेत्रांत काम करपाचे बरेचशे भुरगे आपले दाखयतात आनी तेजें बरेचशे श्रेय गोंयच्या कलाकारांक भितर हें गोंय कला महाविद्यालय दिता। हें आमी सामकें मोठ्यापणी नमूद करपाक जाय। कला महाविद्यालय आज स्वतंत्रपणे जरी नावारूपास आयिल्लें तरी कला अकादमीची नांव आमच्या बरोबर आतां आदी आसलें आनी आतां हाजे फुडें आसतलें, हो एक भाग जालो। तेन्ना म्हाका दिसता तुमी पयलें कौतुकास पात्र आसात, अखंडपणे हें चालूच दवरलेलें आसा। ते मागीर अंडर आर्ट एंड कल्चर जावं किंवा ऑटोनॉमस बॉडी जावं किंवा कशें आसा हें एक गोश्ट। दुसरी गोश्ट तुमी जे पळय आतां एक प्रगट केलां की हाका धरून खंय तरी भुरगे जे काम करतात ताचेर चर्चासत्र घडोवन येवचें, आनी तें घडोवन कित्या खातीर येवचें तर हें केल्लें काम जें पळय आसा त्या आपूण खंय आसा। आज एक गोश्ट बरी दिसता की हांव ज्या लोकांच्या मजगती आहा की हांकां आज पंख मेळ्ळे,